हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू विदेश क्लासेस. या व्हिडिओन आम्ही कोंकणी MCQ जे प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपरान इल्ले ओके सो ते पळयतले. सो टोटल हांव तुमकां 20 MCQs ह्या व्हिडिओन एक्सप्लेन करतलो. ओके सी फर्स्ट MCQ. भाचो भाची नातू नात जाल्यार पूत डॅश. ओके सो हे आता MCQ जो आसा तो रिलेशन टाइप जो आसा. ओके सो भाचो मेल, भाची फिमेल. ओके नातू नात जाल्यार पूत कोण आसतलो? धूव, पत्रिका, पुतणाई, कू और नन ऑफ द अबव. सो पूत हो चेडो जाता आणि चेडवाक कितें म्हणटा? धूव म्हणटा. ओके सो हेजो करेक्ट ऑप्शन धूव. नेक्स्ट MCQ. माडार चढून सूर काडटा तो. ओके माडार चढोन जो सूर काडटा तेका कितें म्हणटले आमी? भाटकार, मुनकार, पाडेली, रेंदेर और नन ऑफ द अबव. सो युअर करेक्ट ऑप्शन जो माडार चढोन सूर काडटा पळय तो तेका आमी रेंदेर म्हणटले. नेक्स्ट मारक ह्या उतराचे भाव नाव डॅश जाता. सो सवाय, म्हारगाय, स्वस्तकाय, मार्गावेलो और नन ऑफ द अबव. सो तुमकां भाव नाव सांगला. ओके सो तेजे एक्सप्रेशन तुमकां दाखोवपाक जाय म्हारगाचे. सो म्हारग आसा तेका कितें म्हणटले आमी? म्हारगाय. ओके सो हेतून तुजे एक्सप्रेशनूय कितें जाता? दिसून येता. म्हारगाय आसा म्हणटा. ओके सो म्हारगाय इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ. वामन रघुनाथ वर्दे वालावलीकार हांका डॅश या नावान वळखतात. बयाबाव, अभिजीत, बाकीबाब, शणे गोयबाब और नन ऑफ द अबव. सो हेजे करेक्ट आन्सर शणे गोयबाब. नेक्स्ट म्हाका तुजे उपकार नाकात या वाक्यातले खंयचे उतर वाक्याक न्हयकारी ठरयता? न्हयकारी म्हणजे नेगेटिव्ह वर्ड्स या सेंटेन्सान खंयचो आसा? ओके म्हाका तुजे उपकार नाकात. सो ऑप्शन म्हाका तुजे उपकार नाकात और नन ऑफ द अबव. सो नाकात म्हणजे कितें? नेगेटिव्ह नाच म्हणटा आमी. ओके सो हो न्हयकारी म्हणजे तुवें ह्या सेंटेन्सान खंयच्या वर्डार तुका आयडेंटिफाय केलें जाल्यार कळटलो की तुवें ना म्हटला म्हणून. ओके सो हितूंतलो जो वर्ड आसा तो नाकात. सो नाकात इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट जांबळींक लागता जांबळां, बोरीक लागतात बोरां, काजीक लागता मुट्टे जाल्यार नाल्ल कोणाक लागतात? नाल्लीक, फोफळीक, आडसाराक, माडाक. सो नाल्ल जे लागता पळय ते आमकां खबर आसा कोणाक? माडाक. नेक्स्ट मातयेच्या आयदनांनी हातूंतलो कोण वेगळो असो दिसता? सो तुमकां हांगासर ऑप्शन दिल्या पळय भितून कसले आयदनां आसा? मातयेची आयदनां आसा. भितूंतलो एक खंयचो तरी ऑप्शनान एक वेगळो वस्तू आसतली. ओके म्हणजे वेगळो आयदन आसतले ते तुमकां आयडेंटिफाय करूंक जाय. सो पणती ही मातयेची असता. दिवज ह्योय मातयेचो असता. दिवजा जी पेटयता पळय ओके सो ते सुद्धा ज्यो दिवजा असता ते मातयेचे असता. नेक्स्ट गाडगो ह्यो सुद्धा मातयेचो असता. आणि दिवली आता दिवली जी आसा ती मोस्टली देवाकडले जे आयदन आसता पळय ते पितळीचे असता. ओके सो ब्रॉन्झ, ब्रास हेजे तयार केल्ले असता. सो दिवली हो एक डिफरंट आयटम. हितूंतलो हे बाकीचे जे आसा तिनूय ते मातयेचे ह्यो मातयेचो न्हू. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. पणसाळीचे पणसा झाड जाता. सो जे फणसाचे झाड धाकटे असता पळय त्या टायमार तेका फणसाळीचे झाड म्हणटा. सो धाकटे झाड जे आसता पळय ते मोठे जाले काय फणसा झाड जाता. तशेंच धाकटे जे आंब्याचे झाड आसतले तेका आमुल्ली म्हणटाले. सो आमुल्लीचे आंब्या झाड जाता. व्हडले जाले काय आमी आंब्याचे झाड म्हणटा. नेक्स्ट MCQ. पणसाळीचे पणसा झाड जाता. म्हणजे जर तू धाकटेचे झाड आसतले कोणाचे? पणसाचे तेका पणसाळी म्हणटले. ओके सो पणसाळी व्हडली जाली की ते झाड कसले जाता? फणसाचे झाड जाता. आमुल्ली ही धाकटी आसा तेन्ना आमी आमकां आमुल्याचे झाड म्हणटले. मागीर व्हडले जाले काय आंब्याचे झाड. तशेंच जाता जाल्यार कवाथ्याचो डॅश जाता. सो कवाथो जो लायल्लो आसा धाकटो तो मोठो जालो काय कितें जातलो? कारो जातलो, माड जातलो, किदळ जातलो और माडी जातली. सो करेक्ट ऑप्शन माड जातलो. ओके कवाथ्याचो माड जाता. नेक्स्ट मेस्त लाकूड कापपाक वापरतात ताका डॅश म्हणटा. सो मेस्त जो आसा तो लाकूड कापपाक कितें वापरता? सुरी, तुतयो, करवत, कापी और नन ऑफ द अबव. सो मेस्त जो लाकूड कट करपा खातीर कितें यूज करतलो? करवत. ओके
नेक्स्ट एमसीक्यू, उदेता तो अस्तमता जाल्यार फुलता तो डॅश. तर उदेता म्हणजे कोण जातलो? सूर्य. ओके, आम्ही सूर्य उदेता म्हणटा. तो मागीर सांजचो कितें जाता? अस्तमता. ओके, सो आम्ही सनरायज सनसेट म्हणटा पळय ते हांगासर सांगला. ओके, जाल्यार फुलता तो कितें जातलो? ओके, फुलता तो फुलयता, बावता, भिवयता, बागडता. म्हणजे ह्यो तेचो ऑपोजिट वर्ड्स दिला. उदेताचो अस्तमता जाता. ओके, मागीर फुलता तो कितें जातलो? बावतलो. ओके, सो हेजो करेक्ट ऑप्शन बावता. नेक्स्ट एमसीक्यू, जांभळींक लागता जांभळा, बोरीक लागता बोरा, काजीक लागता मुट्टे, जाल्यार नाल्ल कोणाक लागता? नाल्लीक, फोफळीक, आडसराक, माडाक. सो नाल्ल लागता ते कोणाक? माडाक लागता. नेक्स्ट, लाकडा बोरो, म्हणजे आमी खूब आतां लाकडां एकीकडे केली बांदली जाल्यार तेका आमी कितें म्हणटले? बोरो म्हणटले. तशेंच पत्रावळीचो कितें जाता? पेळो जाता. तसोच फुलांचो कितें जाता? चुरो. जाल्यार पापडांची कितें जातली? जोडी, माळ, कवळी ऑर सरपळी. सो पापडांची कितें जाता? कवळी जाता. ओके, सो जेन्ना एकीकडे करता पळय तेंका आमी पापडांची कितें म्हणटले? कवळी म्हणटले. एकीकडे करता त्या टायमार. नेक्स्ट, कवचेची कांकणां घेवन येता तो वळार. सो जे कोण कांकणां विकता पळय कवचेची तेका वळार म्हणटा. जाल्यार मातयेची मडकी घेवन येता तो डॅश. कांसार, कुंभार, मेस, गवणो ऑर नन ऑफ द अबव. सो मडकी, मातयेची जी मडकी घेवन येतलो तेका कितें म्हणटले? कुंभार म्हणटले. नेक्स्ट एमसीक्यू, पुताची बायल ती सून. पुताची म्हणजे आपल्या चेड्याची जी बायल आसतली ती सून आपली. जाल्यार धुवेचो घोव तो. सो आपल्या धुवेचो, धूव म्हणजे कोण? आपले चेडूं जे आसतले तेजो घोव आसतलो. तो आपलो कोण जातलो? माव जातलो, नातू जातलो, जावय जातलो, पुतणयो जातलो, नन ऑफ द अबव. सो चेडवाचो जो घोव आसतलो, ओके, तो आपलो कोण जातलो? जावय. म्हणजे हांगा रिलेशन जे आसा म्हणजे एक फादर आसा तो सांगता आपली पुताची बायल ती आपली सून, जाल्यार धुवेचो घोव आसतलो तो आपलो जावय जातलो. नेक्स्ट, हातून उरफाट्या उतरांची खंयची जोडी चूक आसा? ओके, उरफाटे म्हणजे ऑपोजिट वर्ड्स, हितूनले खंयचे रॉंग आसा? लागी, पयस, ह्यो करेक्ट आसा. लागी आसा जाल्यार ऑपोजिट तेजो पयस जातलो. ल्हान आसा जाल्यार ऑपोजिट वर्ड व्हड. सरळ आणि नीट हे सेम मिनिंग जाता. काय, सो हांगा सरळचो कितें जातलो? वांकडो जातलो. आणि दाट आणि पातळ हे करेक्ट ऑप्शन आसा. सो रॉंग ऑप्शन यो. थंयचो सरळ आणि नीट हेजो मिनिंग सेम जाता. सो करेक्ट ऑप्शन तुमचो सरळ आणि नीट. नेक्स्ट, बांगडो, बांगडे. काय, एक बांगडो, खूप बांगडे. एक सुंगट, खूप सुंगटां. काय, एक आणि खूप तशें सांग. इसवणाक इसवणूच, खूपय इसवण आसले जाल्यार इसवणूच म्हणटले. जाल्यार कुल्ली, आतां आमकां खूप सांगपाक जाय तेका कितें म्हणटले? कुल्ली म्हणटले, कल्ला म्हणटले, कुल्ले ऑर कुल्ल्यो. सो एक कुल्ली आणि आमकां खूप सांगपाक जाय जाल्यार आमी कितें म्हणटले? कुल्ल्यो म्हणटले. ओके, सो खूप ज्यो कुल्ल्यो हाडटा आमी म्हणटा तेका खूप कुल्ल्यो हाडल्यो म्हणटले. सो कुल्ल्यो हो तुमचो करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, कोंकणी भास व्हड संख्येन उलोवपी लोक गोंय, महाराष्ट्र, केरळ आणि डॅश ह्या राज्यांनी आसात. सो कोंकणी फक्त आमीच इन गोवा उलयना, आउटसाइड ऑफ स्टेट सुद्धा कोंकणी लँग्वेज हे लोक डिफरंट पार्ट्सान उलयले गेले वयता. सो ती आमकां हांगासर क्वेश्चन विचारला की आनी खंयच्या स्टेटीन, काय, सो आनी खंयच्या स्टेटीन कोंकणी भाशा ही उलयली वयता. सो हांगासर दिले आमकां ऑप्शन गोंय, महाराष्ट्र, केरळ हांगासर उलयतात. आनी खंयसर ह्या ऑप्शनांतले कोंकणी भाशा उलयता? ओरिसा, पंजाब, राजस्थान आणि कर्नाटक. सो हितूनलो करेक्ट ऑप्शन आसा कर्नाटकाकूय कोंकणी भाशा ही उलयली वयता. स्पेशली मंगलोर सिटी जी आसा त्या एरियेन उलयली वयता. परत कारवार आसा, उडपी आसा, हे थोडे पार्ट्सांनी कोंकणी लँग्वेज जी आसा ती उलयली वयता. जशी आमी नॉर्मली जशी उलयता तशेंच ते सुद्धा सेम कोंकणी लँग्वेज उलयतात. नेक्स्ट, खंयचे उतर धर्तरी उतरा परस वेगळो अर्थ सुचयता? सो धर्तरी हेजो मिनिंग आमी धरती म्हणटा. ओके, धरती म्हणजे जमीन. ओके, पृथ्वी. सो हेच्या रिलेटेड जो वर्ड ना तो आमकां सिलेक्ट करपाक जाय. आतां पळय, भूंय म्हणजे जमीन, जमीन म्हटल्यार जमीनूच. धरण म्हटल्यार हो डॅम. ओके, सो ह्यो डिफरंट जाता. पृथ्वी म्हणजे परत सेम जालो. सो हितूनलो जो वेगळो अर्थ आसा पळय धर्तरी पेक्षा तो खंयचो? धरण. धर्तरी म्हटल्यार जमीन. काय, भूंय, जमीन, पृथ्वी हे तांकां रिलेटेड आसा. सो फक्त ना खंयचो? धरण हो डॅम. सो डॅम जो आसा हो डिफरंट आसा. सो त्या खातीर धरण हो तुमचो करेक्ट ऑप्शन आसतलो. नेक्स्ट, मंडप या उतराक समान अर्थ आशिल्ले उतर खंयचे? मंडप म्हटल्यार आमी जेन्ना फंक्शनाक कितें आउटसाइड जर आमी डेकोरेट केले जाल्यार तेका आमी माटो घातलो म्हणटा. ओके, सो हांगासर तुमी ऑप्शन पळोवंक शकता. माडी, मोडवो, मोटार, माटो ऑर नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन माटो येतलो.